पहिले कॅन्डिडेट उलयता मरे हय नमस्कार, हांव राजेंद्र शिरोडकर सावड्डे जेपी काँग्रेस कॅन्डिडेट. हांव सगळ्या सावड्डेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगळ्या मतदाराक रिक्वेस्ट करता. आज आमी फॉर्म भरला काँग्रेस पार्टी वरती, तेन्ना सगळ्या लोकांनी आमकां काँग्रेस पार्टीक वोट करचो. कारण जे BJP सरकारान हांगा चलयलां तें तुमी सगळ्यांक पळयलां. आनी दुसरें जे कोण आज हांव तूं फुडें करून फुडें सरल्या ते खंयच्या हितूंतल्यान वयतले तेंय कोणाक खबर ना. ताका लागून तुमकां सांगता, तुमकां सगळ्यांक एकूच पर्याय काँग्रेस एकूच आहा. ते फुडें डेवलॉपमेंट आनी तें बरें सिस्टमॅटीक हें चलतलें जाल्यार आज गोंयांत गोंयभर पळयतलो जाल्यार खंयचें कितेंच सारकें येना. तेन्ना सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा सावड्डे मतदारसंघाचे वोटरांक की चिंतून वोट करपाचो ह्या गरज आहा. कित्याक पयलीं सारके दीस गोंयांत ना आतां आमच्या, आनी तेच दीस हाडटलो जाल्यार काँग्रेस पक्ष एकूच तुमच्या मुखार आसा. ते तुमी तुमचें भोवमत मत जें आहा तें तुमी काँग्रेस पार्टीक मारचें. नमस्कार. आयज आमी काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आमचो जो कॅन्डिडेट आहा राजेंद्र शिरोडकर हाणें आयज फॉर्म भरलेले आसा. हांव सगळ्या सावड्डेच्या जे वोटर्स आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता, तुम्ही जे आमची सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीची मेंटॅलिटी आहा BJP कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून ही खंय तरी आयज मेंटॅलिटी खंय तरी लोकांनी काडपाची गरज आसा. कारण ही कट्टरपंथी घेवन आमची कांयच उदरगत जाल्ली ना. ही कट्टरपंथी फक्त आमी बॅकफुटारच केल्या ही सावड्डे मतदारसंघ. आयज खंय तरी आमी पळयलां की मायनींग बंद पडला, जावं आमचे जे दुधसागराचो जो टुरिजम आसा ते काबार करून उडयल्ले, सगळे काबार केल्ले आसा. आनी आयज BJP कडेन हे कांयच आमचे इश्यूज सॉल्व करपाक आयज BJP खंय तरी फेल जाले. आख्खे गोंय आमचे डिस्टर्ब करून दवरले आहा. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हें जालां. हांगा खंय तरी पळयता तुमी गेटीचेर गोमांस धरतात आनी कितें धरतात म्हणल्यार तुमी चिंतात जी पार्टी आपण जी हिंदूत्व म्हणून मिरयता जाल्यार आयज तेच पार्टीचे जे कार्यकर्ते थोडे पुलीस स्टेशनाचेर येवन प्रोटेस्ट करतात. जर तांकां येवन जर प्रोटेस्ट करची पडटा जाल्यार हितून कोण फेल जाला आनी खंयची सरकार फेल जाला हें तुमी डिसायड करात. आनी आयज आमच्या मतदारसंघात अशें पळयलां आमी खुबशे कॅन्डिडेट आनी नवे तयार जाल्यात, जावं इंडिपेंडंट जावं कशें. पूण तुमी एकूच लक्षांत दवरपाची गरज आसा, हे जे कॅन्डिडेट आहा हेंचो बॅकग्रावंड पयलीं चॅक करात, हे खंयच्यान येतात. आयज जर हे फाल्यां सकाळीं निवडून येयले जाल्यार परत हे खंय वयतले तेंय तुमी खबर आसा. कित्याक आयज आमचो सावड्डे मतदारसंघान लोकांचो एकूच हें आसा की आमकां BJP नाका. BJP नाका म्हणून हे वोटींग जातलें. जर हे BJP नाका म्हणून वोटींग जातलें जाल्यार BJP सोडून तुमी कोणाक वोट करतले हे मातशें चिंतून करपाक जाय. कारण फाल्यां सकाळीं तुमी जर कोणाकय दुसऱ्याक निवडून दिलो जाल्यार त्याच मनीस जर परत BJPन गेलो जाल्यार तुमचोच घात जातलो. म्हणून तुमी चिंतून वोटींग करात. आनी एकूच मागता जी आमची काँग्रेस पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आसा तेका तुमी भरघोस मतांनी निवडून हाडात. आनी ह्या फुडल्या आमी सावड्डे मतदारसंघाचे कितें तरी चेंजीस करून दाखयात आनी पळयात की डेव्हलपमेंट कसो जाता आनी कितें जातलें. आयज आमचो राजेंद्र शिरोडकर पार्ट 17 आमची सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे आतां फॉर्म भरला. आनी सगळे कार्यकर्ते आनी आमचे वोटर आसात तेजे वतीच्यान हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. कित्याक आयज एक ST समाजाच्यान एक पार्टीन तेजेर विचार केलो आनी एकूच पार्टी रावन तेणें आयज पर्यंत काम केलें. आनी सगळीं इलेक्शनाक बी तेणें आमचे जे पार्टीन आमकां लिडर दिल्ले तेंचे मार्फत तेणें लडिल्ली. आनी आयज एक पक्षाचो निश्ठावान कार्यकर्तो ST समाजाचो म्हणून एक आमचे पार्टीन तेजे विचार करून आयज ताका लोकां मदीं हाडटा. जणू काय तेजे कडेन एक व्हडलो फायनान्स आसा अशें म्हणून पार्टीन ताका ऑब्जर्व करूना. पक्षाची तेजी कार्य पळयलें आनी ताका पार्टीन लोकां मदीं हाडला. तेन्ना लोकांनी तेजेर विचार करचो आनी ताका खुबशे मतांनी निवडून हाडटा. तेजी विलेजीचे खूब इश्यू आसात. थंय पोल्युशनाचे प्रॉब्लेम आहा. थंय तेणें वारंवार ते इश्यू घेतल्यात. तेन्ना गांवांक उदक नासतालें तेन्नाय तेणें लोकां मदीं ते इश्यू हाडल्यात आनी आमी ताका सगळ्यांनी सपोर्ट केला. आनी काँग्रेस पक्ष ताका आयज मुखार घेवन वयता. आयज आमचो ऑपोजिशन लिडर तेजे बरोबर आसा, कॅप्टन विराटो सर तेजे बरोबर आसा, प्रेसिडेंट तेजे बरोबर आसा, एल्टन सर तेजे बरोबर आसा आनी काल्लू सर आसा. सगळे पक्षाचे ऑल गोवा
पार्टीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते आज राजू शिरोडकरा बरोबर आसा तेही आनी थोडे दिसांनी पक्षा खातीर काम करपाक येतले आनी आयज अपक्ष उमेदवार सावड्डे मतदारसंघात देंवल्यात थोडे BJP नाका म्हणून आमी बीन एक लिडराक सपोर्ट केल्लो ते सगळे लोकांक खबर आहा तो लिडर सोडून परत आमकां गेलो आनी आयज ते लिडराचेर आमकां विश्वास ना कित्याक तेका तो म्हाका दिसता मदीं रिक्षा चलयता मदीं ट्रक चलयता मदीं कमळ घेवन भोंवता मदीं शिव घेवन भोंवता म्हणटकीर एका एक पक्षार रावपाक कळना पूण आमी एक पक्षाचे निश्ठावान कार्यकर्ते म्हणून आमी उलयतात आमी तुका BJP कोलॅप्स करपाक लागून हाडलो आयज परत तो म्हाका दिसता एक सायडीच्यान पार्ट 18 म्हणटा BJP कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो पार्ट 17 म्हणटा तो इंडिपेंडंटाक करपाचो म्हणटकीर हो करपाक कितें सोदता तें लोकांनी विचार करपाक जाय हेजेर हो म्हाका दिसता हो BJP पक्षाचेर अगेन्स्ट ना हें हांव सिरियसली लोकांक सांगता हो फक्त आमदार जो आहा तेजे अगेन्स्ट आहा खंय तरी तेका डावनफॉला हाडून BJPक प्लस पॉयंट करून खंयची तरी परत तिकेट आपल्याक मेळची हे विचारान तो काम करता म्हाका दिसता लोकांनी तेजे विचार करची गरज आहा लोकांनी तांकां बळी पडपाक जायना मॉब घेवन येयले म्हणून इलेक्शनाचे वारो वचना लोकांची इश्यू सॉल्व करपाक जाय जे लिडर आतां इलेक्शन लागीं पावतना येता तेन्ना जे टॅक्सीवाल्यांचे आमचे ट्युरिस्टांचे इश्यू आसता तेन्ना लोकां मदीं येना तेन्ना काँग्रेस पक्ष मदीं येयलो कॅप्टन विराटो सर तेन्ना येयलो ट्रिबेलो सर तेन्ना मदीं येयलो सरान कॅप्टन विराटो काडलो ते जे लोकांची इश्यू आसता तेन्ना पार्टिसिपेट जावपाक जाय ZP इलेक्शन येयली पंचायती इलेक्शन येयली तेन्ना आपल्या लिडरशीप दाखोवपाक जायना तुवें मतदारसंघाचे पळय इश्यू आसात ते सॉल्व करपाक पार्टिसिपेट जावपाक जाय शुगर फॅक्टरीचो इश्यू आहा थंय काँग्रेस पार्टी इंटरफेर जाल्ली प्लस तुगेलो ट्रक एसोसिएशनाचो रेटीचो इश्यू आहा तेन्ना काँग्रेस इनवॉल्व जाल्ली आनी बाकीचे जे इश्यू आहा तेन्ना आमी इनवॉल्व सगळीं जातले पंचायती जे कितें प्रॉब्लेम आसतात थंय आमी संकेत भंडारी आमी सगळीं हे जावन लोकां मदीं एक जे कोण हेजे 14 फायनान्साचे अगेन्स्ट वचून हे करता मनमानी करतात तेजेर आमी आवाज केल्लो काँग्रेस पक्ष सदांच लोकां मदीं आसा तेन्ना लोकांनी ह्या लिडरांचेर पयलीं विचार करचो जे कोण BJP व्हरोवपा येयल्यात काय कोण लिडरां व्हरोवपा येयल्यात तेजेर विचार करचो तुका कितें दिसता की BJPचे हांगा 2-3 ग्रुप जाले आनी ते आपलो लिडर निवडून हाडपा आपलो कॅन्डिडेट निवडून हाडपा तयारी करता काय कितें एक्झॅक्टली सारकें BJPचे 2-3 ग्रुप जाले हे पयलीं एक सायडीच्यान रावन BJP कॅन्डिडेट निवडून हाडटात परत काही आपल्याले कमिटमेंट फुलफील जालना म्हणून ते तेचे अगेन्स्ट वयतात लोकांले कमिटमेंट फुलफील जायना जाल्यार मुखार वयता तेका आमी सॅल्यूट मारतात जे लोकांली जी इश्यू आसात ते सॉल्व जायना तेका लिडरशीप घेवन मुखार वयता तेका आमी सॅल्यूट मारतात स्वताचे आपल्याले घर भरना म्हणून ते पळय लिडरशिपीक फाटी दवरून पळय मुखार वयतात तेंचे आमी अगेन्स्ट आसात हें आमी तुमची मिडिया मार्फत लोकांक सांगूंक शकतात आनी सावड्डे मतदारसंघाक BJP खूब फाटी हाडली लोकांनी आयज पर्यंत सावड्डे मतदारसंघाच्या लोकांक अंधाराक दवरल्या कांय ना आयज पर्यंत लोक अंधाराक आसात अनएम्प्लॉयमेंट सगळो वाडले कडेन आसा खुबशे इश्यू आसात आयज लोकांचे ट्रक चालू करूं म्हणून कोण फुडाकार घेयना आयज सगळे प्रमोद सावंताक भितात आनी फक्त एक मेन लिडरशीप आसा ते कॉलेप्स करपाक सोदतात हे तेंचे विचार आहात तांकां लोकांनी हांव हात जोडून नमस्कार करता की तेंनी तांकां बळी पडची न्हू आनी कोण उलयता यूथ प्रेसिडेंट हांव सांगूंक सोदता की जे BJP आसा पळय तांकां घरा बसयतले आनी काँग्रेस पार्टी वयर व्हरतले आनी सगळ्या युथांक सांगूंक सोदता हांव की सगळे सपोर्ट दिया असो राजेंद्र शिरोडकार ताका आमी राजू म्हणून वळखतात हो एक सिनियर काँग्रेस पार्टीचो वर्कर ताणें ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून काम केलां जो मनीस केन्नाच हेवटेन तेवटेन जावं ना म्हणजे कोण पावर तेवटेन पावर आयली म्हणून पावरी फुडें केन्ना नाचूं ना किंवा धांवूं ना सो असलो मनीस आनी जो पार्टीची रॉयल्टी घेवन रावला लॉयल पार्टी वर्कर जसो आमी म्हणटात तो राजू शिरोडकर आनी आयच्या काळान हें खूब इम्पॉर्टंट कित्याक आयज सगळे आमी पळयता ते आयज एवढे ना फाल्यां तेवढे नाचता तशें लोक सो म्हजी लोकांक एक विनंती सावड्ड्या मतदारसंघाक की ताजे वालो निश्वंत पार्टीचो वर्कर एक ST समाजातलो बारीक समाजाचो मनीस जो पयशांक बळी केन्ना पडूंक ना आनी जो बरें काम करीत आयला ताका वोट मारून निवडून हाडचो
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.